विकास बाब दोन मुद्दे आहेत. पहिलो तुमचो रिनोव्हेशनाक विरोध हा काय कितें काय रिनोव्हेशन ज्या तरेन जाता ताका विरोध आसा आणि दुसरी गजाल ते म्हणटात की तुम्ही नाक थंय कुतो काडटात गरज नासतना बुद्धिभेद करता म्हणून. एक सांगता कला अकादमी जावची हे म्हजेच न्हू प्रत्येक दर गोंयकाराचे एक स्वप्न आसा कारण ते आमचे दायज कला अकादमी जावपाकच जाय पूण पयशांची नाशाडी करून तेतून करप्शन करून कोणाक जाय ते आनी जेन्ना आमी पळय तूं मदीं उलयता नांव उलयला तूं मदीं उलयता नांव उलयला तूं उलयता नांव तूं उलयता नांव उलयला तूं मदीं उलयला तूं मागीर उलय तूं मागीर उलय तूं मागीर उलय तूं उलयता नांव उलयला. आमचो मुद्दो सरळ आसा की आमी जेन्ना हेजेर भितर विधानसभे भितर मांडलेलो ताजेर चवकशी जावपाक जाय ताजेर एक आमी कमिटी काडपाक ताजें कितें जालें आनी समज जर काल आमची हेणीक मुख्य आमच्या विजय सरदेसायान जेन्ना आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाक काल मुख्यमंत्री वचून कित्याक क्लीन चीट दिता ना ना तशें कांय घडलें ना खंयच आमी सांगतात न्ही करप्शन जालें म्हूण आमी जर करप्शन कोर्टान कशी एडमीट करून घेतली केस करप्शन जालें ना म्हूण आनी तुमी टेंडर नासतना कशें काडपाक शकतात. जर महाराष्ट्रात ह्याच भारतीय जनता पक्षाचें सरकार महाराष्ट्र सदन मानचे वेळार छगन भुजबळाक किरीट सोमयाक केस घालून भितर उडयता जाल्यार गोंयाक गोविंद गावडे भितर कित्याक पडचो न्ही जर बरोबर करप्शन जाल्यार. रिस्पॉन्ड टू दॅट या देन आय विल गो टू दीपक जावं. पहिली गजाल आसा एक करप्शन म्हणजे करप्शनाक कितें तरी बेसीस आसपाक जाय कितें तरी लॉजीक आसपाक जाय. दुसरी गजाल सीएमान वचून कोणाक क्लीन चीट दिली आजून इन्व्हेस्टिगेशन जातकीर कोणाक क्लीन चीट दिता हांगा पयलीं तुमचे आरोपूच ठरना कितें आसा म्हणटा ते कोर्टान वता विजिलन्स वता कोर्टान इट इज अ PIL विजिलन्सान ते ताजे टेक्निकल इश्यूज जे रेज केले ते आजुनूय एसेंब्लीन विशय आतां हे डिबेट वेगळी गजाल एसेंब्लीन विशय आसतना हे सगळे डॉक्युमेंट्स एसेंब्लीन आसतना तुम्ही सोक्षमोक्ष एसेंब्लीन रावपाक जाय काय ना. तुमचे कडेन यंत्रणा आसा यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी तुमचे कडेन आमदार आसा तुमचे कडेन ऑपोजिशन आसा सगळें आसा पण हातूंतल्यान भायर येवन तुम्ही जो बोवाळ करता आतां ही जी लेटरां घेवन तुमी येता ती लेटरां सगळीं वाचून सुद्दां तुमी पयलीं पळयना आनी हो कसलो विशय चल्ला म्हाका समजना. दीपक येस दीपक तुम्ही पॉयंट करता. करप्शन जाला किंवा पयशे चड जाल्या हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता टॅक्निकल मुद्द्यांचेर स्टडी करपाची खूब गरज आसा आनी एक नवीन कन्स्ट्रक्शन करप हेका जितलो पयसो लागता तेज्या पेक्षा नक्कीच चड पयसो हे रेट्रोफिटिंग किंवा रिस्टोरींग ह्या गोष्टीक लागता आनी तेजो विचार म्हाका दिसता म्हणजे आमी कावन्सील मिटिंगेक जेन्ना ज्या वेळार बसलेले त्या वेळार तेजें स्ट्रक्चरल बजेटींग जाल्लें स्ट्रक्चरल बजेटींग जावन ते मिटिंगेन हाडून आमी कितें रिकन्स्ट्रक्शनाक वचप काय रिस्टोरिंगाक वचप रिकन्स्ट्रक्शन इफ इट इज नॉट पॉसिबल ह्या पद्दतीचो सूर थंय आयिल्लो आनी त्यामुळे रेट्रोफिटिंग किंवा रिस्टोरींग ह्या गजालीचेर भर दिवचो आनी तें जावचें. आतां दुसरो मुद्दो जो आसा त्याच कावन्सील मिटिंग म्हाका याद जाता की अशें एक टेंडर काडलेलें कला अकादमीन खूब पिक्चर्स हें आसा ड्रॉइंग जी मोठ्या मोठ्या आर्टिस्टांची ती रिस्टोर करची असो म्हणून एक मुद्दो त्या वेळार येयल्लो आनी त्या वेळार टेंडर काडलो बऱ्याच आर्टिस्टांनी हे केले. त्यानंतर एक विशय असो येयलो की ती पिक्चर्स जर रिस्टोर करतलो वेवस्थीत ती बरी दवरतलो जाल्यार तसो स्पेशलायज्ड मनीसूच जाय. ते उगीच टेंडर काडून कोणाचो टेंडर सवाय आसा तांकां दिलो आनी म्हाका दिसता हो मुद्दो सेम कला अकादमीच्या स्ट्रक्चराक लागता कारण कला अकादमीचें स्ट्रक्चर हें एक हेरिटेज स्ट्रक्चर. एक गजाल तो प्रश्न परत विरोधक काडटात तो म्हळ्यार 64 कोटी तुमकां दिसता हे 64 कोटी जस्टिफायड म्हणून 66 कोटी आसा ते 66 कोटी टोटल 66 कोटी एक्च्युअल टेंडर जो आसा तो 32 कोटींचो आसा 32 किंवा तेज्या पेक्षा एवटेन तेवटेन आसतलो तो आनी उरलेले जे आसा ते बाकीचे टॅक्स आनी अनेक गोष्टी ताका एडिशनल जाल्ल्यो आसा त्यामुळे तो टेंडर 66 कोटीक जर मुद्दो काडटा जाल्यार पयलीं ज्या वेळार इफी जाली त्या वेळार जे इफीच्या वेळार रिस्टोरींग जालें किंवा रिस्टोरींग न्हू तें कितें जालें तें खबरूच ना रिस्टोरींग अजिबात जावंक ना तेजें जें जावपाची खूब गोविंद गावडे मंत्री जाल्या उपरांत तेजेर विचार जावपाक जालो तेज्या पयलीं फक्त रिपेरींग जातालें. ओके त्या वेळार जर रिपेरींग जालें थंय जो पयसो जितलो मोडला अरावंड म्हाका दिसता 20 ते 22 करोड त्या वेळार मोडला थंय कांयच जावंक ना. ओके